माय फाल्यां गुजिरी अंकल का पैसे इतके हांवें इल्लेशे गुजिरी प्रॉविन्सून दवरल्यात हांगा एक 50-100 रुपीज मेळटी ताका तुजें घालें गो गुजिरीचो अंकल मोगोर्लेदम कांटी आज काल कुटुंबांतले अंकल अंटी बैले अंकल अंटी संबंध कळना कोण बैली कोण भितरली कोण घरचेंगी म्हण ये आल्बम प्रसाद नाही ये पुरणे जाल्यात ये तांतून घालता उडून कित्याक ते पुरे गेल्यात नाही असे कोण गेल्यात तांतू आमची आसान नाही కొన్ని दिसानंत इतले दिसली बरो दिसतात नाही इतले दिसल्यार बरो तो आल्बम ते दिवन पुरे क्लियर करीचे बाप्पू मौशी आखई मामा ती सकड कोण संबंध गोत्ता असल्यार नेंका कळचे ती सकड कोण ही सकड कोण म्हण कोंगण्यांचे संबंध हांव तुमकां सुरवेर तावनस म्हणटा आता सुरवेर माय आनी आब आतांच्या भुरग्यांनी कशे आपोवचे ग्रँडपा ग्रँडमा तशें जाल्यार आब आनी व्हडली माय खंय गेली आब आनी व्हडली माय म्हणूंक जायना गे दुसरो संबंध जावन आसा मम्मा आनी पप्पा या माय आनी पप्पा आसले पयले ते आतां मम्मा डाडा डॅडी मम्मी ते माय आनी आणा ते गेलां आतां बाप्पू म्हळ्यार कोण बाप्पू म्हळ्यार कोण म्हण तुमकां गोत्त आसा गे बापायच्या भावाक बाप्पू म्हणचे या मौशेच्या घोवाक बाप्पू म्हणचे आतां एकच अंकल अंकल सांगल्यांत मस्त तरावळ आसा आमच्या कोंकणी शब्दा प्रमाणे बाप्पू सांगल्यार मात्र कळटा ते कोण बाप्पू गे म्हण अंकल म्हळ्यार कोण अंकल कितले जण आसात गुजिरीचोय अंकल आनी तो बोणकोय अंकल देखून इल्लेशें तुमी चिंतून पळया आतां नेक्स्ट संबंध जावन आसा मौशी मौशी म्हळ्यार बाप्पूची बायल या बापायची उणी ती मौशी या आवयची बहीण ती मौशी आंटी मोगोर्ले आंटी आनी थंय रोड सायडार ಒಣಪುರ ಶಿವಂತಾನಿಗೆ ते आंटी ताच्या कडेन वचून आंटी ಸ್ವಲ್ಪ चप्पली ಹೊಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು म्हणटात आता मामा सांगल्यार आवयचो भाऊ आवयच्या भावाक मामा म्हणचे आकयच्या घोवाकी मामा म्हणचे त्या देखून इल्लें चिंतून पळया अंतून आवयचो भाऊ मावळो मामा आकयचो घोव मावळणीचो घोव जाता त्या देखून तोय मामा आपयतना एक करेक्ट चिंतून पळया मामा उपरांत मामी मामाची बायल मामी ते एक करेक्ट येता आमच्यान मामा आनी मामी या बापायच्या बहिणीक आकय म्हणटात एकली जाल्यार आकय एक 4 जण जाल्यार आकयो आकयांचे घोव आसात न्ही ते मामा आकय बापायची बहीण आकय 4 जाणां या 5 जाणां या 2 जाणां असल्यार आकयो म्हणटात आतांच्या स्टायलार आंटी म्हणटात आंटी म्हळ्यार ते कोण म्हण कळना आकय व्हडली आकय धाकटी आकय 3 जाणां जाल्यार मदली आकय अशी म्हणयात या पदवाची आकय गुरपूरची आकय कुळशेकरची आकय आता कळ्ळें मू त्यो आकयो घरांतलो संबंध धाकटू आनी उणी भावाची बायल उणी आनी बहीण आनी भावजी हांचो संबंध कसो जाता सांगल्यार
बहिणीचो घोव भावाक बाबाजी आणि भावाची बायल ताका बहिणीक वणी हो संबंध असो येता. जर जावन आमचें चेडूं तांच्या घरा गेले आनी एका कुटुंबाक थंयचो संबंध आमच्या चेडवाचो माय आनी मांव. मांव म्हळ्यार न्हवऱ्याचो बापूय, तो मांव. आनी ताका आमच्या चेडवाक ते मावाडे पडटा. आवयचें घर कुळार पडटा. थंय ताणें मांव म्हूण आपयता थंय. आतांची चेडवां कशें आपयतात, पप्पा डॅडी तशें आपयतात. आतां मांव गेला, मांव ना. आतां ते डॅडी आनी पप्पा मात्र उरल्यात. आतां माय, न्हवऱ्याची आवय, सासू माय. तिका पयल्यांची माय म्हूण आपयताली, सांगल्यार न्हवरोय माय म्हणटालो. आतांचे स्टायल मम्मी, मम्मा, मा हे यूज करतात. देखून न्हवरो कशें आपयता तशें ताचे व्हंकाली आपयता. आतां त्या घरा आमी चेडूं दिल्ल्या घरा न्हवऱ्याक भाव आसल्यार तो भावो जाता. भावो म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांक वता गी काल कितें गे म्हणून तें आतां स्टायल जावन गेलां. धाट्टू पयल्यांच्या काळार भावो म्हणटाले. न्हवऱ्याचो भाव व्हड भाव जाल्यार भावो, धाकटो जाल्यार न्हवऱ्या ल्हान जाल्यार तो देर. तें आतांच्या चेडवांक कांय गोत्तू ना. आतां भाव्याचेंय नांव काडटात, देराचेंय नांव काडटात. त्या देखून आतांच्या भुरग्यांकच तो काल संबंध म्हूण गोत्तू ना. देराचें नांव काडल्यार वडना, भाव्याचें एक नांव उलो करिनाका. कित्याक सांगल्यार भावो सांगल्यार घरांत एक मांवा समा. तें एक चिंतून पळया. आनी जाव, जाव सांगल्यार घरांत एक आवय बरी. जावेचो जागो आसा न्ही तो घरांत सासू मांयक समान जाता. देराचें बायल तें धाकटें, तें दिल्ल्या चेडवा भयण पडटा. त्या देखून ताणें ताचें नांव काडयेत, पूण जावेचें नांव काडूंक ना. जावेचें नांव केदींच ताणें उलो करनाजो. कित्याक म्हळ्यार थंय सासां भावो आनी जाव पयल्यांच्या काळार बाय म्हूण आपयतालीं. आतां ते न्हवरो कशें आपयता तशेंच आपयतात. भावो भाव्याक धाट्टू म्हणटात, जावेक वणी म्हणटात. तें जाल्यार वडना, पूण नांव उलो करना तांकां आपयनाकात. आनी नेक्स्ट संबंध जावन आसा घरांत नणंद. एक 4 जाणां आसल्यार ते नंडो जातात. एकले आसल्यार ते नणंद. ताकाय मान दिवंक आसा. ताचो घोव नंडावो, नंडेचो घोव नंडावो. एकादा वेळा त्या आमच्या चेडवा गेल्ल्या घरा नणंद व्हड जाल्यार ताणें नांव उलो करूंक ना. ताका बाय म्हणून तापयजे. पयल्यांची वणी म्हणटाली, पूण आतां तो वणी सांगचो शब्द तो तांणी जावेक दितात. त्या देखून तें बाय जाता. न्हवऱ्याची बहीण बायत जाता. न्हवऱ्याक ल्हान जाल्यार मात्र तांणी त्या घरांत नांव काडयेत, पूण व्हड जाल्यार तांकां मानान लेखूंक आसा. आतां साडू, बोबोण्यांचे घोव साडू जातात. साडू सांगल्यार 2 घरां तावन येतात. बोबोण्यो एका घरांत असतात, 2 गाडे काजार जातात. त्या देखून हे साडू 2 घरां तावन येतात. साडवाची मर्याद सांगल्यार व्हडल्या भयणीचो घोव आनी धाकट्या भयणीचो घोव हे साडू जातात. भुरग्यांचो संबंध घरांत. आतां घरांत भुरगीं आसतात, देराची या भाव्याची. ते चरके भुरगे पुतणे, चेडवां भुरगीं दुवड्यो. तशें सांगल्यार पुतणे पुता समा, दुवड्यो दुवा समा. तशें मागीर नंडांची भुरगीं ती बच्चे आनी बच्च्यो. तसो संबंध येता तातूंत. मागीर आवयच्या भयणींची भुरगीं ती दुवड्यो आनी पुतण्यो जातात. आवयचो संबंध तो. मागीर आवयच्या भावाची भुरगीं आसा न्ही ती बच्चे आनी बच्च्यो जातात. ते मवळ्याचो संबंध तांकां येता. तशें जाल्ल्यान हो संबंध असो रावता भुरग्यां मदें.
आता दायजी आणि सैरी. दायजी म्हणल्यार बापायचे कुटाम. थोड्या जाणांक कळीत ना. आवयचे कुटाम दायजी म्हणतात. आवयचे कुटाम दायजी जायना अंतून. बापायचे कुटाम मात्र दायजी जाता. कित्या म्हळ्यार एका कुटुंबांत 4 जण भाऊ आसात जाल्यार तांकां काजार जाल्या उपरांत ते कुटाम दायज्यांक गेले. ते दायजी. आणि आवयचे कुटाम सैरी तशें येता. तुमी ते एक पळोवन करून घेया. कित्याक म्हळ्यार आवयचे कुटाम एका चेडवा भायर दिल्या उपरांत ते सैरें जाता. ताणें मागीर आवयक येताना ताका सैरी आयली म्हणटात. पूण ताच्या घरा ताका सैरी म्हणनात. ते घरचें म्हणटात. तसो अर्थ येता. मेवणो म्हळ्यार कोण? आतां मेवणो म्हणजे कोणाक? म्हज्या व्हडल्या धुवेक काजार जाल्यार ताचो न्हवरो म्हज्या धाकट्या धुवेक मेवणो जाता. ते ताका मेवणी जाता. तसो येता संबंध तो. पोर हांव एका फंक्शनाक गेल्ली काजाराक. थंय ती आंजलबाई आयिल्ली. ती म्हणाली तुजी सुनांक तुवें कांय शिकोवनाय गे. अंकल आंटी म्हणटात. तांकां इल्लें समा सोडोवन शिकय म्हणाली. बाप्पू कोण, मावशी कोण, मामा कोण, मामी कोण तें पुरा शिकय म्हणाली. देखून आतां म्हाका हो पुरा उडास आयलो. आतां आमी एका रोसाक या. रोसान पळया. एका व्हंकलेक या न्हवऱ्याक बेसांव दितात, बसयतात आनी ताका नारळ पडोवंक मवळ्याक दायज्यांक दितात. केदाळे नारळ दायज्यान पडसो, कुवाळो कातरचो मवळ्यान. आनी रोसाक बसोवचेय मवळ्यान, उठोवचेय मवळ्यान. हे मवळ्याचे हक्क. हे दायज्यांक वचना. दायज्यांक हक्क वेचे सांगल्यार रोसांत नारळ पडचें आनी नारळ कांचो. आतां ते स्टायल जावन गेला. आतां मवळ्यांक मवळण्या पुरा स्टायल करतात. जाय कितें दायज्यांक नारळ पडसो, नारळाचें काम तें पुरा दायज्यांचें. मवळ्याचें काम कुवाळो कातरचो आनी न्हवऱ्याक ह्या व्हंकलेक रोसाक बसोवचें आनी उठोवचें. थंय तावन आतां आमी काजाराक या. काजारांत मुदी शिवूंक आसता. मुदी न्हीज जावन मुदी शिवची न्हवऱ्याक सासूमायन, व्हंकलेच्या आवयन. तें आतां काय केलां, पागुरमायो येतात. पयलें तावणून येतात. पयलें पागुरमायो न्हवऱ्याक मुदी शिवताली इड्याची म्हण सांगल्यार एक कसरेन गे काल्यांगे घालना ब्रशान दिताली. आतां तें आमचे MC पुरा सोडोन मागीर स्टायल सोड जावन आतां देड्यांनी एक तुवालो काडून रवाजे पडला. त्या देखून पयलें पागुरमायो सांगल्यार न्हवऱ्याची बाप्पू मावश्यो, आवयच्यो भयणी तशें पुरो येताली. आतां सक्कड येतात. आतां आकयकी मान दितात, मवळ्याच्या बैलेकी मान दितात. पूण न्हीज जावन ते नागी दायज्यांक येता तो मान. आतां व्हंकलेक उपसून दिवचें. व्हंकलेच्या बापल्यान या मवळ्यान सडावत जावन बापल्यान उपसून दिवचें. कित्याक म्हळ्यार बापल्याक बापाय सारकी मर्याद बापल्याक. त्या देखून ती मर्याद बापल्याक येता. आतां MCचे स्टाईल कित्याक म्हळ्यार इल्ली शिकपी आसतात. थोड्यांक सांगूंक येना तशें म्हण सांगून कोणाक दितात. न्हीज जावन ते चेडवाच्या बापल्यान उपसून दिवचें. उपसून काडून येवचें. उपसून काडून येवंक न्हवऱ्याच्या बापायक हक्क आसा. तो इल्लो बुद्वंत जाल्यार ताका काडून घेयत उपसून. या न्हवऱ्याच्या बापल्यानी उपसून काडून घेयत. व्हंकलेन घरा भितर सरतना उजवो पाय भितर दवरून सरला. कित्याक म्हळ्यार तें एक चेडवा बायल्या चेडवा भुरग्याचें लक्षण. आतां आमी परतापणाक या. परतापणा दीस पयल्यांच्या काळार पुरो मस्त जण येताले. आतां तशें वचनात. तरी व्हंकलेचो भाव येवन न्हवऱ्याच्या पांयाक इल्लेशें उदक ओतता. ते दाक्षिणेक लागून आनी न्हवरो ताका एक मुदी घालता.
ते एक ताचे गिफ्ट. आतां कशें जाला, व्हडलो आडंबर करून सुरू केला. एक मुदी घालतात आणि 10 जाणां त्या चोंबाक हात घालतात, पूण त्या चोंबान कांय आसना. एक चिल्लर पयशे गे तशे घालतात. कित्याक म्हळ्यार आतां भांगारा मोल सोडला न्ही गे. आतां मुदी घालूंक गेल्यार जायत गे. ताच्यार न्ही ते रुपयाचे पावले घाल्यार ना गे, त्यो गिजे गिजे घालतात न्ही गे. काजाराची सुरवात पयल्याच्या काळार तावन थायिल्लें ते मुर्ता कंबो लावचो. एक आंब्याचो पांटो हाडचो. बापायन ताच्या भावांक सांगल्यार व्हंकलेच्या बापल्यांक कन्योन दायजांक कन्योन तो कंबो लावचो. तांतून एक इल्लेशें पावल्यो पुरा घालतात आनी पान दवरतात. कसर तशें पुरा घालना. ते परतापणां गायिल्ल्या व्हंकल न्हवऱ्यानी त्या दीस तें ओडचें. ओडून लोटून घालनेचें. सांगल्यार थंय काजार मुग्धालें. हांगासर ह्या काजाराचें हें फिनिश जावन येयलें. आनी उरलो संबंध म्हळ्यार आमच्या घरची म्हणजात, इस म्हणजात आमची. तुमकां दिसना गे आमची ही म्हणजात.